नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराचे महत्वाचे खबरो घेवन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करतात। सविस्तर खबरां पयली पळोवचे मुखेल खबरो। काँग्रेस देश विरोधी पक्ष सांगता मुख्यमंत्री सावंत भाजप बायला सशक्तीकरणा खातीर वावुरतात। मात भाजपान हाडिल्ल्या दर एका सुदारणेक विरोधी पक्ष करता विरोध। बायला आरक्षण विधेयकाक विरोध केल्ल्यान मुख्यमंत्र्यान केली विरोधकांचेर खर टिका। मळकणेच्या ग्रामसभेत मेगा प्रकल्पावेल्यान जालो बरोच बोळा। आदीच उदकाचो उणाव, तातूंत सुमार 89 प्लॉटांच्या प्रकल्पाक थळाव्यांनी केलो खर विरोध। घाणयारे उदक आणि कोयराच्या प्रश्नावेल्यान चिखले पंचायतीची तापली ग्रामसभा। घाणयारे उदक कोयराच्या वाडपी प्रश्नाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर मंत्री गुदिनो वांगडा आपोवची खासा ग्रामसभा। ग्रामस्थांची मागणी। जात्रे दिसा आसनोडेच्या लयराई देवीच्या देवळाकडेन वचपी शिरगांवचो रस्तो येरादारी खातीर आसतलो बंद। वेगवेगळ्या सुवातेंचेर पार्किंगे खातीर केल्या व्यवस्था। येरादारी विभागाचे पुलीस अधीक्षक प्रबोध शिरवयकरान दिली माहिती। आमदार विजय सरदेसाईन 30 मे मेरेन गोंयभर 10 नवे ब्लॉक स्थापन करपाची केली घोषणा। भाजपाक हारोवपाचे आसल्यार विरोधक घटमूट आनी तयार आसप गरजेचें, सांगले आमदारान। आणि काणकोणच्या मनोहर बायपास हायवेचेर जालो भिरांकू अपघात। गाडयेन डिवायडराक नेट्टान धपको दिल्ल्यान 4 वर्साचो भुरगो जाला जखमी, जाल्यार गाडयेचें जालां बरेंच लुकसाण। आता खबरो विस्तारान। काँग्रेस हो देश विरोधी पक्ष अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें म्हणणें। इंडिया अलायन्स देश विरोधी आनी बायलां विरोधी आशिल्ल्याचो आरोप मुख्यमंत्र्यान केला। बायलां आरक्षण विधेयकाक विरोध केल्ल्यान तांणी विरोधकांचेर खर टिका केली। तशेंच भाजप पक्ष बायलां सशक्तीकरणा खातीर सातत्यान वावुरला। मात भाजपान हाडिल्ल्या दर एका सुदारणेक विरोधी पक्षान विरोध केला अशें मुख्यमंत्री सावंत सांगता। बायलां आरक्षण विधेयकाक विरोध करून विरोधकांनी बायलांचें सशक्तीकरण दुबळें केलां अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सांगता। बायलांक लोकसभा आणि विधानसभा वेंचणुकेत आरक्षण दिवपा खातीर केंद्र सरकारान लोकसभेत सादर केल्लें बायलां आरक्षण विधेयक नामंजूर जालें। ह्या फाटभुंयेर भाजपान आयतारा पत्रकार परिशद घेवन विरोधी पक्षाचेर खर टिका केली। काँग्रेस हो देश विरोधी पक्ष अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें म्हणणें। भाजप पक्ष बायलां सशक्तीकरणा खातीर वावुरता, मात भाजपान हाडिल्ल्या दर एका सुदारणेक विरोधी पक्षांनी विरोध केला अशेंय मुख्यमंत्री सावंत सांगता। आयकात। इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस, सपा, तृणमूल कांग्रेस और खास करके डीएमके, इनका हम निषेध करते हैं। ये इंडिया अलायंस तो एंटी नेशनल पार्टियां हैं। ये इंडिया अलायंस एंटी वुमेन पार्टियां हैं। मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोवा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और गोवा सरकार की तरफ से भी इनका निषेध करता हूं। पार्टी ने कभी 33% वुमेन्स को रिजर्वेशन नहीं दिया। जिस पार्टी की महिला प्रधानमंत्री रही, लेकिन उस पार्टी ने महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का काम कभी नहीं किया। कहता हूं कि महिलाओं का सम्मान करने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। रिसेंटली दिल्ली चीफ मिनिस्टर इज अ वुमन चीफ मिनिस्टर, ऐसा कार्यकर्ता की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने दिया। ये सपा हो, कांग्रेस हो, डीएमके हो, तृणमूल हो, ये सभी पार्टी तो ये फैमिली राज्य पार्टी है। हमेशा के लिए खुद के फैमिली को आगे करने का काम इन्होंने किया है। 12 साल के टेन्योर में भारतीय जनता पार्टी ने हर तरफ जो काम अच्छा काम देश के लिए किया, उस काम को अपोज करने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3 तलाक का बिल लाया, उसको विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किया, उसको विरोध किया। जीएसटी लाया, उसको विरोध किया। मैं कहता हूं कि कांग्रेस इज एन एंटी नेशनल पार्टी। मैं कहता हूं और उसने एंटी नेशनल काम करने का काम हमेशा के लिए करते हैं। मजगती बायलां आरक्षण विधेयकाक विरोध करून विरोधकांनी बायलां सशक्तीकरण दुबळें केलां। ह्यान पयलीं अशाच तरेच्या कायद्यांक काँग्रेसीन विरोध केला अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सांगता। दुसरे वटेन विधेयकाक विरोध केल्यान आमदार देविया राणे हांणी विरोधी पक्षाचेर खर टिका केली। हो बायलांचो अपमान अशें आमदार देविया राणे हांचें म्हणणें। नारी शक्ती वंदन अधिनियम 2026 चे बिल, ते बिल काल पार्लमेंटान ज्या तरेन 16 आणि 17 तारखेक प्रेजेंट केले आणि त्यानंतर जी चर्चा झाली, त्या चर्चेच्या नंतर ते मतदानाक घातले आणि ते मतदानाक घालतकीर सगळ्या भारतातल्या सगळ्या लोकांनी
जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत सगळीकडे लोकांनी पळयले की ज्या तरेन ह्या काँग्रेसी, समाजवादी पार्टी, बाकीचे सगळे जे दल असतात ते तातूंत भितरचे सगळ्यांनी ह्या बिलाचेर ज्या तरेन आक्रोश केलो आणि हे बिल पारीत जावपाक जायना ह्या खातीर जो प्रयत्न केलो आणि ते बिल जे आसा ते बिल संसदेन ते पास जावना. काँग्रेसीन आणि बाकीच्या ते दलांनी सगळ्यांनी बायलांचो म्हणजे महिलांचो, नारी शक्तीचो एक व्हड प्रमाणात विश्वासघात केल्लो आसा आणि त्याच बरोबर ही गोष्ट आसा ती एकदम निंदनीय आसा. महिला आम्ही पळयता की प्रत्येक क्षेत्रांत फुडें सरिल्ली आसा. खंयचेय क्षेत्र जावं एक फ्रॉम अ गर्ल चायल्ड टू स्टुडंट आसूनी की कॉलेज आसूनी की फुडें डॉक्टर जावन इंजिनियर, सगळे क्षेत्रांनी महिला फुडें आसा. पण राजकारणात तांकां तितले रेप्रेझेंटेशन मेळना आसून जे डिसिजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, लॉ चेंजेस जे जावपाक जाय देशा खातीर ते कशें केन्ना जावपाक शकता जेन्ना तांकां रेप्रेझेंटेशन मेळटा. आणि हे 33% रेप्रेझेंटेशनानच जावपाक शकताले. पण हे आणि वी विमेन आर द 50% पॉप्युलेशन ऑफ द कंट्री आणि आमकां फुडें व्हरपाक म्हणजे हे जे पयर जे घडलां इट इज एक्चुअली ऐतिहासीक दीस जावपाचो हो आमच्या भारत देशान की फायनली हे बिल पास जावन. बट इट इज आय थिंक आमी म्हणपाक शकता अ ब्लॅक डे फॉर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत, बिकॉज महिला खातीर खऱ्या अर्थान तर आमकां फुडें व्हरपाक जाय आशिल्लें. खरेंच तांकां तर महिला फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार हें बिल पास जाता आशिल्लें आणि ते राजकारण करपा नाशिल्लें. हातून प्रत्येक महिलाचे स्वाभिमान आणि तांचे पळय आत्मसन्मान आसा ताजे हे अपमान. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मळकणे ग्रामपंचायत वाठारात प्रस्तावित मेगा प्रकल्पाचेर थळावे आक्रमक जाले. उदकाचो उणाव आणि पर्यावरणाचेर जावपी परिणामांचे भय उक्तायतना येताना गांवकारांनी सुमार 89 प्लॉटांच्या प्रकल्पाक खर विरोध केलो. पळयात. आयतारा मळकर्णे गावची ग्रामसभा बरीच तापली. हे बसकेत प्रस्तावित सुमार 89 प्लॉट मेगा प्रकल्पांचो प्रश्न केंद्रीत आशिल्लो. संबंधित प्रकल्पाक टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग विभागाची परवानगी मेळिल्ल्याचेय थळाव्यांनी सांगले. पूण फाटल्या कांय वर्सांत अशा प्रकल्पांक लागून जमीन, उदका स्त्रोत आणि पर्यावरणाक लुकसाण जाल्ल्यान गांवकारांनी खर नाराजगी उक्तायल्या. उदकाच्या उणावाचो भय उक्तायतना गांवकारांनी ह्या प्रकल्पाक विरोध केला आणि तो बेगोबेग रद्द करपाची मागणी केल्या. नाजाल्यार उच्च न्यायालयात अपील करपाची शिटकावणी दिल्या. मजगती गांवांतल्या लोकांची भावना लक्षात दवरून हो प्रकल्प थांबोवपाचो यत्न करपाचें आश्वासन पंचायतीन दिल्या. जवळ जवळ जे 89 प्लॉट्स जे सप्टेंबर जो आमचो एरिया आसा 82/1 ह्या एरियेक जवळ जवळ 89 प्लॉट्स येतात. त्या प्लॉटाक उदकाचो प्रॉब्लेम म्हळ्यार मळपणाक दिसाक 2-4 वरां उदक येता. म्हळ्यार सकाळची 2 वरां आनी सांजची 2 वरां. लायट ना जाल्यार उदक आसना. सपोज जर 89 प्लॉट जर सप्टेंबर म्हणटा थंय जर येयले जाल्यार उदकाचो असो इश्यू जातलो की मळपणच्या लोकांक उदक पावचेंच ना आनी फ्युचराक इतली त्रास जातले की सामकी अशी परिस्थिती जातली गांवची की उदक मेळना जाल्यार 1-2 दीस आमकां उदक नाल्यार कितले त्रास जाता ते तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. फ्युचराक जर उदक जर ना आनी लायटूय जर आमकां जर फ्लक्च्युएट जाली जाल्यार आमकां रावपाक मळपणाक खूब त्रास जातले. जी 89 प्लॉट जे सप्टेंबर येतात ते आमच्या मळपण गांवाक जवळ जवळ म्हाका दिसता म्हाकाच खबर ना कितली वर्सां जाली आसतली आमची जाणटी लावड्यात. अयशीं सुद्दां आमची घरां ना तरी पूण हांगा 89 प्लॉट्स 89 घर जातली. सो हेजेर गव्हर्मेंटान कांय तरी एक इश्यू रेज करचो आनी आमकां तुमी सारको एक सपोर्ट दिवचो. पंचायत म्हणटा कन्स्ट्रक्शन करपाक दिवचें ना कंपाउंडाचें. सो पंचायतीन मातसो बरो रिस्पॉन्स दिलो पूण म्हाका दिसता की तेणी आनी मातसो जर खरेंच आमकां बॅक केल्लो जाल्यार आमी आनी मातशें एक क्वेश्चन आमी रेज करपाक शकताले. सपोज आतां समज तेंच्यांनी समज पंचायती वयर समज हाय कोण आसा तेंचे फुडें वचून समज पास केलें जाल्यार तुमचें स्टँड कितें आसतलो, तुमी कितें करतले? आमी जाता तितले कोर्टान वचपाची तयारी दवरपाक शकता. कितें चल्लां म्हणून कांय कळना. हां तेणे हाजेर खंय तरी एक बडी बसपा जाय, खंय तरी बंद जावपा जाय. सगळ्या बोल्सांत भरीत जर गेले अशे गांव काबार जातले कितें. आनी मागीर आमकांय खंय तरी बसचें पडटलें एज्युटेशन घेवन सगळे गांवच्या लोकांक.
आनी आमी बसतले आनी फाल्यां जर थंय लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम जाली जाल्यार सरकार जबाबदार आसतलें का? लोक गांवचो लोक न्ही. एक विषय असलो तो आमचो हेजो प्लॉटिंग जे आसा, इलिगल प्लॉटिंग जे आमचे खूब वर्स जाले हांगा चलता गांवा भितर, आनी त्या प्लॉटिंगाचें खूब डिस्कशन जालें. कारण CCPन आमकां एप्रुवल दिल्ले कडेन आसा, म्हणजे जे प्लॉट कोणी घेतल्यात ते कंपाऊंड बांदपा खातीर CCPन एप्रुवल दिले नंतर आमकां कांय गोश्टी ह्यो करच्यो पडटात, म्हणजे सेक्रेटरी लेवलाचेर आमकां त्यो करच्यो पडटात. त्या प्रमाणे आमी ते फुडें व्हेल्ल्यो आनी आयज फाटले एक म्हयनोभर पयलीं तो फायल आमचे कडेन येयल्लो आनी पूण स्थानीक पंचायतीच्या आग्रहानुसार आमी ग्रामसभेक दिवनूच हो एप्रुवल दिवचें, जावं एनओसी दिवचें अशें तें मागणें आसलें. त्यामुळे आमी आयज ग्रामसभेक दवरले. पण सगळे लोकांच्या म्हणजे ते स्थानीक जे लोक आसात त्या लोकांच्या म्हणण्यानुसार की आमकां तांकां एप्रुवल दिवची न्हू, कारण फुडें आमकां लायटी उदकात आनी खूब वर्सां पासून तो एक जो आसा तो ग्रावंड थंय भुरगीं पयसून खेळटाले, त्या प्रमाणे तांकां तो ग्रावंडाची बी आवश्यकता आसा. पूण तांणी तो जोर धरलो की थंय कोणाकूच एप्रुवल दिवचें न्हू. आतां आमी कितें केलां की आमी आमची जें ग्रामसभेचें रेजोल्युशन जें आसा तें आमी भिडियो फॉरवर्ड करतले की अशे प्रमाणे आमकां लोकांचो विरोध आसले कारण आमकां तें दिवपाक मेळचें ना अशें ठरले कडेन आसा. आनी बाकीचें कांय ना, बाकीचें आमचे प्रत्येक ग्रामसभा जी आसा ती सुरळीतपणे जाता. बाकी तशे विशय आनी कांय नासले. तुमचो स्टँड कितें आसतलो हेचे बद्दल? म्हाजो स्टँड कितें गांवच्या लोकां बरोबर रावप हो म्हाजो स्टँड न्ही. बाकी कशें आसा सेक्रेटरी लेवलाचेर सेक्रेटरी कसो करता ताका कशी परमिशन दिवपाची तेगे ताका कशी आसा तें करून तो वयतलो. पूण गांवच्या लोकांच्या विरोधान वचून हें करप बरोबर ना न्ही. गांवच्या लोकां बरोबर रावप. गोमंतक TV खातीर प्रितानंद कुर्डीकार. घाणयारे उदक आणि कोयराच्या प्रश्नावेल्यान चिखले पंचायतीच्या ग्रामसभेत वातावरण तापले. घाणयारे उदक आणि कोयराच्या वाडपी प्रश्नाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर मंत्री मॉविन गुदिरो आणि हेर संबंधित प्रशासनाच्या हाजेरेंत खासा ग्रामसभा जावची म्हणून ग्रामस्थांनी मागणी केली. सगळ्या मेगा प्रोजेक्टांच्या STPची तपासणी करची आणि गरज पडल्यार फुडली कारवाय करपा खातीर पंचायतीक अहवाल सादर करचो म्हणून गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक पत्र बरयलां अशें सरपंच कमला प्रसाद यादव हांणी सांगलें. ही पंचायत आमची नंबर 1 पंचायत म्हणून वयता. पूण जे प्रॉब्लेम आमचे आहाय न्हू तेय बी आयज गोंयभर नंबर 1 लेवलाचेर आहा. पूण फॉर्च्युनेटली कितें जालें आमी आयज एक रेजोल्युशन मांडलें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा घेवपाक आनी पंचायतीन सरपंचान सेक्रेटरीन एक्सेप्ट बी केलें आनी ते आतां एग्री जाल्या एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा घेवपाक. जंय आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्या हे जितले पळय बॉडीज आहा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जावं PDA जावं और हेल्थ सर्विसेस जावं आनी जितले पळय इंटर रिलेटेड बॉडीज आहा आमचे पंचायतीचे परमिशनाक पळय मेगा प्रोजेक्टाक अप्रूव करता तांकां सगळे हाड म्हूण आनी तांचे आमचे डिस्कशन जावपा जाय. बिकॉज दे हॅव टू अंडरस्टँड आमचे सेंटिमेंट्स ऑफ द विलेजीस आनी तेंचे पळय प्लॅनिंगाचे डिसिजन पळय आहाय ती आमकां कशी इफेक्ट जाता ती आमी तांकां पर्सनली सांगोंक सोदता. कित्याक एवरी टायम पंचायत सरपंच म्हणटा आय एम हेल्पलेस ते परमिशन दिता एंड वी हॅव टू अबायड बाय इट इज नॉट देयर. पंचायतीक अधिकार ना एवरी डिसिजन त्यांचे एक्सेप्ट करपाक. तो सदांच विजिलन्स दवरूंक मेळना पूण पंचायतीन इनिशिएटीव घेवपाचे आसले ते फेल जाता खंय तरी. पंचायत गार्बेज आनी सिवेज आतां तुमी फाटल्या दिसांनी वायलेटाचे पळयला येदे व्हडले सिवेजाचें हें जाला. पूण आतां आमी हें दवरलेले पॉयंट दवरलेलो कॅरिंग विलेज कॅरिंग कॅपेसिटी कॅरिंग कॅपेसिटीचे 2018 आमी लागल्या फाटल्यान पूण तेंचे कडेन ते सक्सेसूच जायना आनी परत तोच बसता आनी तोच आन्सर करता. पूण तेजे कडेन प्रोसेस करता म्हणटा जायना म्हणटा आनी आपूण गव्हर्मेंटाक धाडला हेका धाडला तेका धाडला म्हणटा. पूण आतां जालां कितें आमी सांगलां की ऑर्डर 25 बिल्डिंगाच्या वयर तुमी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स होल्ड करा टील आनी इशू रिजॉल्व जायत सर. The permissions that are being given for various developments, multi-story buildings and constructions and all this, where 3-4 important regulations are there. One is fire regulations, other one is STP and health regulations. Then there's the width of the road, and so many regulations are there which the conditions are put in the permissions. But after the building comes up, nobody checks whether these are being implemented. So we brought it before the knowledge of the Gram Sabha that this is very, very important.
Until this is done, and if the carrying capacity is not there of the village to hold all this, they should not give any further permission until the government takes decision how to handle these issues. Because the village is getting affected because of this. All the pollution that is taking place due to sewage treatment plants and all that is coming percolating down in the village. एकूच STP अशी ना की चलता सारखी. वी हॅड रिटन लेटर टू पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड की आमची पंचायतीन जितले STP चलता पळय प्लीज चेक करा आणि रिपोर्ट दिया विच आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली. विल ट्राय टू गाइड देम, तांकां वॉर्निंग लेटर इश्यू करतले की STP मेंटेन करा. Because now it is becoming a major problem in our panchayat. Along with health department, pollution control board, आम्ही full जितली STP हा सगळे आम्ही inspection करतले and try to sort out this issue. गोयची फामाद लयराई देवीचे जात्रेक आता थोडेच दीस उरल्या. ह्या फाटभुंयेर खात्यामदी बरीच धांवपळ पळोवपाक मेळटा. जात्रे दिसा असनोळेच्यान लयराई देवीच्या देवळा कडेन वचपी शिरगांवचो रस्तो येरादारी खातीर बंद आसतलो. वेगवेगळ्या सुवातेंचेर पार्किंगे खातीर व्यवस्था केल्या अशी माहिती येरादारी विभागाचे पुलीस अधीक्षक प्रबोध शिरवयकर हांणी दिल्या. पळया. लयराई देवीची जात्रे खातीर आमी ट्रॅफिकाचो पुरेपूर्ण अरेंजमेंट केला. आमी जितले पार्किंग आनी एरिया आसा तितली आमी एक 4 झोनाक हें केल्या, डिवायड केल्या सेक्टरातून आनी ताजो प्रत्येक झोनाचो इन्चार्ज जो आसा तो इन्स्पेक्टर केला आनी DYSP आनी SP हे सगळे सुपरविजन करतले ट्रॅफिक अरेंजमेंटाचेर. त्या भायर आमी जवळ जवळ अबावट संख्या 450 सुमार ट्रॅफिक स्टाफ डिप्लॉय केला. म्हणजे हे वाठारांक प्लस पेरिफेरल भायर जे आसा ते स्पेशल आमी कितें ट्रॅफिकाक ऑप्शन पेट्रोलिंग दवरिल्लें आसा. त्या भायर क्रेन डिप्लॉयज केल्ले आसा. सो आनी जितले पळय कोण भावीक हांगा येतले ताका आमी त्या भशेन सायनेजीस तयार केल्ले आसा. म्हणजे डायवर्शन खंय, रोड क्लोजर खंय. आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान पयलींच सांगता सगळे भाविकाक आनी जितले हांगा देवी लयराईक येतले तितले डिवोटीजां कडेन मागता की तांणी ट्रॅफिक पुलीस आनी डिस्ट्रिक्ट पुलिसां सहकार्य करचे. आतां फॉर एग्जाम्पल पार्किंग लॉट आसा पळय, ओपन ग्राउंड इरिगेशन डिपार्टमेंट आहा मुळगांव, थंय बशी पार्क करपाक केल्लो आसा. मागीर न्यूली कंस्ट्रक्टेड मुळगांव असनारा बायपास जो आतां चालू आसा ताजेर 4 व्हिलर म्हणजे कार्स आनी 2 व्हिलर हांचो पार्किंग अरेंजमेंट केल्लो आसा. मागीर KTC बस स्टँड अबावट 50 कार आनी 2 व्हिलरांक केल्लो आसा. मागीर ओपन ग्राउंड बिहायंड लयराई टेंपल म्हणजे आमी आसा म्हजी उजवी सायडी आसा पळय थंय कार्स आनी 2 व्हिलर्साचो पार्किंग केल्लो आसा. साळगांवकर मायनिंग सायट आसा थंय 4 व्हिलर आनी बसीसाचो हें केल्लो आसा. प्रिमायसी चौगुले कॉलेज चौगुले मायनिंग सायट आसा पळय थंय पार्किंग आसा. सो डिफरंट जितले ज्या रुटान येतले त्या एरियेक पार्किंग लॉट केल्लो आसा. सो तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळे जे भावीक हांगा येतले आनी लोक जे हांगा विजीट करतले तांचे कडेन मागता की तांणी आपले सायडीक जो पार्किंग लॉट आसा थंय शिस्तीन पार्क करचें. दुसरें तांकांय आमचे ट्रॅफिक पुलिसां कडच्यान रिक्वेस्ट आहा की रस्त्यार जावं खंय गाडी दवरची न्ही. जरी हो देवळाचो वाठार आनी सायडी जालो पूण रस्त्यार येतना सुद्दां कित्याक भावीक हे सगळे रस्त्यान येतले. सो लोकां कडेन सगळ्यां कडेन मागता की तांणी रस्त्यार गाडी दवरून वचची न्ही जावं अनअटेंडेड गाडी दवरची न्ही. रस्तो क्लियर दवरचो, ट्रॅफिक पुलिसां सहकार्य करचें जाणे करून देवी लयराईचो जो अरेंजमेंट आसा तो सुरळीत पार पडचो. असं खंय खंय ब्लॉकेज असतले म्हणजे खंय खंय बॅरिकेड्स घालतले तुमी? बॅरिकेड्स डिफरंट. आतां फॉर एग्जाम्पल तुमी osnodaच्यान येतले बस स्टँडा कडच्यान थंय आमी बंद करतले कित्याक मुखार ट्रॅफिक येवपाक जावचें ना. आयली जाल्यार सुद्दां सगळो ब्लॉक जातलो म्हण तांकां पयलींच सांगलां सकाळीं कितल्या अर्ली मॉर्निंग 5 21 तारखेक. ताजे नंतर आमी भितर त्या रस्त्यान गाडी सोडची ना. ताका लागून सगळ्यांक जे कितले आसा हांवें आतां जे पार्किंग लॉट सांगल्या सगळ्यां कडेन मागता थंय तांणी पार्किंग दवरून आपली गाडी जावं 2 व्हिलर कितें आसा जावं बशीन आयल्या जाल्यार ते एरिये दवरून तांणी मुखार चलत येवचें. एकदम लागीं आसा सगळें. गोयच्या राजकारणाक परत एक फावट गती मेळ्ळ्या. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली विजय सरदेसायान 30 मे 2024 मेरेन राज्यभर 10 नवे ब्लॉक स्थापन करतले अशी माहिती दिली. तशेंच काँग्रेसीच्या केंद्रीय फुडारपणा खाला आणि GPCC अध्यक्ष अमित पाटकरांच्या संपर्कात आसा अशेंय तांणी सांगले. मजगती भाजपाक हारोवपाची आसल्यार विरोधक घटमूट आनी तयार रावपाची गरज आसा आनी GFP संघटना घटमूट करपाचेर लक्ष केंद्रीत करतले अशेंय विजयान सांगले.
काँग्रेसीन फुडें पर्याय बीजेपी खातीर काँग्रेस करूंक शकता जाल्यार काँग्रेसीन बेगीन पावल मारली आमी काँग्रेसीचे संपर्कांत आहात तांचे प्रदेशाध्यक्ष करचे आहात तांचे सेंट्रल लिडरचे प्रदेशाचे पूण काँग्रेस पार्टी प्रायोरिटी आतां दुसरी आसा की इलेक्शनां चल्ल्या आतां दिसता तांचे सेंट्रल लिडरशीप आज गोंयांत जाय ते भशेन जे इम्प्लिमेंट दिवंक जाय तो ताका टायम मेळूंक ना पूण जितको टायम वता तितको बीजेपी पर्याय घडोवन हाडपाक त्रास जाता काँग्रेस जर सुशेगाद रावली जाल्यार दुसरे पक्ष सुशेगाद रावंक शकता मित्र पक्ष पासून सुशेगाद रावंक शकता आमी आमचे भशेन आमचे हात पांय धरतले आमी फुडें पावल मारतले पण तुका हांवें सांगलें की 10 ब्लॉक्स नवे ब्लॉक्स आमी फॉर्म करतले आनी थंय जर आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो जाल्यार आमी थंय कॉन्टेस्ट करतले. काणकोणच्या मनोहर बायपास हायवेचेर आयतारा एक भिरांक कुळपघात जालो. मडगांव सावन सादोळशें काणकोण वचपी 4 चाकी गाडयेन डिवायडराक धक्को दिल्ल्यान गाडयेंत आशिल्ले 3 जाण गंभीर जखमी जाले. तातूंत बापूय, चली आनी 4 वर्सांचो नातू आशिल्लो. नातवाक बरीच दुखापत जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर रोखडेच मडगांवच्या हॉस्पिटलांत दाखल केला. फुडलो तपास सुरू आसा. तूं ह्या सकल्ल्या रस्त्यान पाटणे वयतालो, तूं अकस्मात हांगा कसो पावलो? मोठा आवाज जालो म्हणून कितें जालें? व्हड मोठो आवाज जालो. हय मागीर हांव वयर धांवडिलो. मागीर पयला तेगे गाडी एक्सिडेंट जाला. हांवें ट्राय केले दार काडपा दोनी वाटेन जायन जालें. खूब जाण येयले दोगांय कोणाच्यान जाय जालें. मागीर तेगे आवय म्हणपा लागली भुरग्या मातशें काडाय म्हणून. मागीर भुरग्या हांवें काण घेवन बसलो. मागीर तेतून मागीर जी कर्नाटका गाडी मागीर येयली सांगपा लागली ताका हॉस्पिटलां व्हरया म्हणून. मागीर हांव घेवन गेलो. तुका सगळं तूं रक्तान हें जाल्लो सारको भरलो? हय तकले भुरग्यांक तकले लागला. आसा मरे ते? बरो आसा न्हू. ताका हिंगा अशें मार लागलो नाकांतल्यान आनी कोणांतल्यान. नाकांतल्यान येयला. मागीर तुमी हॉस्पिटलांत आयले ताका? हॉस्पिटलांत आनी बाकीची 2 जाणां आयली, आवय आनी तूं? तांकां काडून जायन जालें. मागीर तांकां कोणी काडलें तें खबर ना म्हाका. हांव तेन्ना पयलीं तुमी भुरग्या हॉस्पिटलांत वयलो? भुरग्या पयलीं हॉस्पिटलांत आयले तुमी. ओके. आमी सद्याक आसात मनोहर बायपास रोड महामार्ग नॅशनल हायवे 66 जो जावन आसा गेटवे. जें हॉटेल आसा त्या हॉटेलाच्या मुखार 500 मिटरां भितर एक रस्तो मडगांव गेला, एक रस्तो कारवार गेला. ही गाडी एक 4 व्हिलर मडगांवच्यान आपल्या भुरग्याक म्हणजे नातवाक घेवन एक ताजो आजो आनी ताजी चली त्या गाडयेन आसली. येता आसतना तेणी हांगा आसल्या पुलाच्या कतड्याक धक्को दिलो आनी इतलो मोठ्यान तो वर्सान जी गाडी आपटली त्या गाडया भितर आसले जे बोमाडे आसले ते दोनूय बोमाडे फुटले. सांगपा म्हळ्यार सकल जो एक बायपास रोड सर्वीस रोड आहा त्या केपें टू पाटणे चावडीर वचपाच्या रोडासान जे लोक आसले तातूंतले कांय भुरगे हांगा धांवत आयले. तांणी पयल्यार एक्सिडेंट जाला. एक भुरगो सामको सिरियस आसा जाची वय वर्स 4 आसा. वो ताजी आवय त्या भुरग्याची आवय सांगपाली कशी करून भुरग्याक काड आनी त्या भुरग्याक तेमी कसो करून हाडचो हें कुशीन करून काडलो. पूण चलोवपी त्या जाणटे मनशाक आनी त्या ताजे जी बायलो मनीस जाली ताका काडप शक्य जालें ना. खंयची तरी कर्नाटकांतल्यान गाडी येताली. तेणी आनी स्थानिकांनी मेळून त्या ल्हान भुरग्याक हॉस्पिटलाक वयलो. त्या भुरग्याची परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आसा. मडगांवच्या हॉस्पिटलांत ऑलरेडी ताका व्हेला. सांगपाचें म्हळ्यार ह्या रस्त्याचेर ह्या 500 मिटरां भितर आज मेरेन कितले अशाच लोकांचे जीव गेले. कुटुंब ह्या जाग्यार गेले. हो रस्तो सकल वयर आसा हें आमी सदांच म्हणटा. आनी गेल्ल्या 3 म्हयन्याक हांगा जे एक्सिडेंट जाल्यार मनीस उरता आसना. हालींच एक डॉक्टर 2 जाण डॉक्टर हाका मारून एक डॉक्टर आत्तां खलास कर्नाटकांतलो. अशी परिस्थिती आहा. मायबाप सरकारान बेगोबेग रस्त्याचें टेंडर जालां अशें ते म्हणटा पूण अजून कांय जायना. निदान तरी हो रस्तो सकल वयर आसा आनी लोक फास्ट म्हणजे 100 स्पिडीन येता. खंय तरी ह्याच जाग्यार एक्सिडेंट मोठे प्रमाण जाता. फॅमिलींतली फॅमिली वयता. आतां तरी जागी जायात. संबंदीत अधिकाऱ्यांनो आतां तरी जागी जायात. आनी हे एक्सिडेंट ज्या पद्दतीन जाता ते पद्दत जर पयलींच जाता मनीस वाचप व्हेरी डिफिकल्ट. गोमंतक TV खातीर सोयरू कुमार.
श्री लयराई देवीच्या जात्रेनिमतान गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी देवीचे भक्त उमेदीन कडक उपास करतात. दिवचल शारांतल्या लाखेरे वाठारांतले जाणटे नेणटे मेळून तब्बल 60 धनगर भाव एकठांय येवन लाखेरे आशिल्ल्या श्री बाळूमामाच्या देवळांत भक्तिभावान एकवात पाळटात. धनगर भावांची ही चवथी पिळगी. मजगती मासोर्डे वाळपय वाठारांतल्या लयराई देवीच्या भक्तांचो कडक उपास सुरू आसा. 150 वर्सांची परंपरा ह्या भक्तांनी अजून तिगोवन दवरिल्ली आसा. 43 वाठारांतले धोंड एकठांय येवन देवीचो कडक उपास करतात. वर्ष पहिली माटो हॉस्टेलात गेली आम्ही आणि माटो कोणी अख्खा शेतात रावले त्याच्याकडे खूप जवळजवळ 10 वर्ष थंय रावले. मागीर 10 वर्ष आमी हितून नारायणपणाचे ते आंबेपणा म्हणून रावले थंय रावले. थंयसून मागीर कडकड्याच्या भाटान रावले आमी. कडकड्या मागीर 10-15 वर्सां रावले आनी थंयसून मागीर आमी हांगासर येयली बाळूमाच्या. जवळजवळ 50 वर्सां आमची सकलूच गेली. त्या उपरांत हांगा येयली आमी. हांगा कितले वर्सां जाली? हांगा 5 वर्सां जाली. थंय कितले घेवन आहात तुमी हांगा? 55 आहा न्हू रे. 55 आहा. आनी तुमी एकवात पाळटात तुमकां कितले वर्सां जाली? म्हाका जवळजवळ आतां 40 वर्सां जाली आतां एकवात पाळटा. हांगा तुमी उमेदीन पाळटा सारके. काकान म्हटलें की पयलीं ते 10 वर्सां पयलीं ते शिमेच्या आंबेपणांत माटो घालून रावतले. तेच्या उपरांत थंय 10 वर्सां रावल्या उपरांत मागीर ते नानापळाच्या भाटान येयले. थंय एक 20-25 वर्सां ते रावले. मागीर परत कडकड्याच्या भाटान गेले. थंयसर एक आमी रावले तेन्ना आमी थंय अंदाजे 15 वर्सां हांव रावलो थंय. तेच्या उपरांत मागीर आमी आमच्या बाळूमामाचें देवूळ जालें. तेच्या उपरांत बाळूमामाचें देवूळ जालें. आमी आतां 5 वर्सां बाळूमामाच्या देवळान रावता. आनी जें आमकां जाणट्यान जशें आमी शिकयलां की रीत कशें आसपाची कशें रावपाचें त्या प्रमाणे सगळेच आमचे जे 55 धोंड आहा ते आमी सगळे वेवस्थीतपणे ते एकवात पाळटा. कसलीच कोणाक हांगासर आजून पर्यंत कसलीच बाधा जावंक ना. सगळे जे जाणटे आहा पळय आतां आमचे जाणटे कोण चडशे उरोंक ना. 3-4 जाणटे आसा. आमचे जाणटे जे आसा थोडे ना आमच्या भितर. सगळ्यांक कोऑपरेशन करून मजेन हांगा रावता सगळे. तशेंच आमी रांदपाक बी आमी आसा पळय सगळे वेवस्थीत सगळे भुरगे हेल्प करता आनी सगळ्यांनी वेवस्थीत च्या पाणी. पयलीं आमी च्या सुद्दां आमच्या जाणट्यांक मेळनासली पण आतां सगळे वेवस्थीत च्या जेवण हे सगळे वेवस्थीत मेळटा आनी सगळे उमेदीन हांगा रावता. गुन्या फाट्यान कानोळे वाठारांत धाड घालून सुमार 630 ग्राम म्हळ्यार 2 लाख रुपयाचो चरस जप्त केला अशी माहिती पुलिसांनी दिली. या प्रकरणात गुजरातातले हिरन रामोलिया आणि शब्बीरभाई सय्यद ह्या दुबावित आरोपींक अटक केल्या. दोघांकूय 5 दिसांची पुलीस बंदखण न्यायालयान दिल्या. या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. इंडियन नॅशनल ट्रेडर्स युनियन काँग्रेस फेडरेशनान अजय प्रभुगांवकारांची गोंय राज्याध्यक्षपदाचेर ताकतिकेन नेमणूक केल्या. फेडरेशनाच्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यान ही नेमणूक जाहीर केली. कामगारांचे कल्याण आनी असंघटीत क्षेत्रांत ताणें केल्ल्या योगदानाची दखल घेवन ही नेमणूक केल्या अशें कळटा. गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अमित पाटकर हांणी हे नेमणुकेक येवकार दिवन प्रभुगांवकाराक परबी दिल्या. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.